Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. State toppers for NEET and JEE Main 2024, both produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th and repeaters medical batch for NEET 2025. We have study centers at Margao, Vasco and Porvorim. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात शुक्रारा 70च्या एकल्याक अटक. दिवचल पुलिसांनी 70च्या 35 वर्सां पिरायेच्या माणिकराव राणेक धरलो. ताणे खंय सरकारी जॉबा खातीर 4 जाणांकडच्यान मेळून सुमार 21.5 लाख उखलिल्ले. मजगती सोनिया आचारी आणि विषया गावडेक जॉब फॉर कॅश स्कॅमात 5 दिसांची पुलीस कस्टडी. शेतकी मंत्री रवी नाईक म्हणटा चौकशेंतल्यान गॉडफादर अँड गॉड मदर भायर सरतली. चालू आहा तांगे कडक घेतला पोलिसांनी हय म्हणून इतले शोध लागलो न्हू पळय चालू आसा. कितें बरें हुशार काय ना कोण गॉडफादर आहा तो येवपा जाय म्हणटा फुडें हेज्या फाटल्यान म्हणटा गॉड फादर गॉड मदर ते मागीर सगळें मेळटलें. आमदार कार्लोस म्हणटा काय पुलीस खंय केशी रजिस्टर करिनात, सेटल करतात. स्कॅमाची योग्य तरेन चौकशी करपा खातीर मुख्यमंत्र्यान 1 मॅन कमिशन नेमचें म्हूण मागणी. Honorable Minister for Agriculture, Ravi Naik, seems to know more. He says that the godfather and godmother will be nabbed. Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant needs to walk the talk. Police investigation will not unravel the whole truth and not name all the players. I also have come to know one thing, that there are certain police officers who are not registering FIRs. They're dissuading complainants from registering their FIRs. They're trying to settle these complaints at the police station, or that they are trying to chase them away. Don't do this, because if you do so, and it comes in my hand with all the documents, I will make sure that you will be put in place. I reiterate my demand to the Honorable Chief Minister, appoint a one-man commission under Inquiries of Commission Act if you and your government have nothing to hide and nothing to fear. I appeal to all others who have paid money to come forward and name those who collected the money for the jobs promised. मजगती कॅश फॉर जॉब स्कॅमाची खर चौकशी करची अशी मागणी उत्पल पर्रीकारान केल्या. ना हांव पळयल्यार एकंदर 2 कॅटेगरी आसा. काही लोक आसा अशें दिसता जे आयकपाक येता तातूंत की तांणी जॉब दिता म्हणून सांगून पयशे घेतल्या. दॅट इज लायक डायरेक्ट फ्रॉड. ते कोणा कडल्यान पयशे घेवन कोणाक फटोवन, सो ताचेर एक्शन जावकूच जाय, ताचेर एक्शन चालू जाल्या. पण आनी एक कॅटेगरी आसा, तांणी पयशे घेवन जॉब दिल्या आनी हाचेर एक व्हिडिओ कालूच व्हायरल जाल्लो. म्हणजे इवन MLA म्हणटा की तो मिनिस्टराक आपणे पयशे दिल्या ते रिफंड दी म्हणून. सो असो एक कालूच एक व्हिडिओ पळयला. सो एकंदरीत हे आसा पळय हाचेर सारकी चवकशी जावची पडटली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.